need to be dropped or picked up across Goa during these tough times, don't worry. Apna Bhada offers free ride for Goans in urgent need. Call now or WhatsApp on नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स पंच झडपी नगरसेवकांनी जबाबदारी घेतल्यार कोविडाची मरणां केशी देवूं येता मुख्यमंत्र्यान घेतली व्हीसी झडपी पंच नगरसेवकांक जाहीर करतले फ्रंटलायन वर्कर कोविडान आनीक 50 गेले जीएमसीत 28 सोमारा 4,000 वयर वाशिनाचे डोस एकूण आंकडो 3,90,000 वाशीन घेवंक 45 वर्सां वेल्यांक बाबा पुता करपाची पाळी पणजे मडगांव वास्को कर्फ्यूक बरेपैकी रिस्पॉन्स बाजार बंद गाडयांची येवच कमी मात रेल्वेन येवपी कामगारांचेर अजून ढिलाय रेल्वे स्टाफाक खंय प्रोटोकॉलूच पाविल्लो ना कोविडाक प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट गोंयांत प्रॉफिलॅक्सिस ट्रीटमेंट सुरू 18 वर्सां वेल्यांक आयव्हरमॅक्टिन टॅबलेटी इन्फेक्शनाचो प्रभाव परिणाम खरताय खंय जाता उणे कर्फ्यू लायले उपरांत गोंयच्या शिमेनाक्यार कडक चेकिंग कर्नाटक महाराष्ट्राक जोडिल्ल्या गोंयच्या मेन शिमेनाक्यार प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो फॅक्ट चेक आणि काँग्रेसीच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक मुहूर्त ना अध्यक्षाची वेंचणूक कोविडाच्या राजाव दिवन धुकल्ली विधानसभा वेंचणूक आनी पानिपताच्या पोस्टमॉर्टमाक सोनियान घेतली बसका 2,000 थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी घेतल्यार गोंयांत कोविडाची मरणां केशी कमी जावंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री सांगतात ताणें पंच सरपंच झेडपी नगरसेवकांची व्हीसी घेतली सगळ्यांक फ्रंटलायन वर्कर म्हणून जाहीर करतले दिसाक 20-25 जाण मरतात ते खंय स्वताच्या घाळपणान टेस्टीक वतात त्याच दिसा खंय सोंपतेच कीट घेवन घरा येवपाचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच आणि सरपंच हे 2,000 लोक असतात पंच सरपंच आणि काउन्सिलर आणि जिल्हा पंचायत हे 2,000 लोकांनी जर दिसाक 10 लोकांक फक्त जर वॅक्सिनेशनाच्या सेंटराचेर व्हरत जाल्यार म्हाका दिसता 20,000 लोकांक आमी वॅक्सिनेट करपाक शकतले 10 जून पर्यंत एबाव 45 इयर्सचो एक सुद्दां मनीस दोनूय डोस घेयनासतर उरचो ना बाब माविनान एक सजेशन दिलें वी वॉन्ट टू स्टार्ट विथ द मोबायल वॅक्सिनेशन सेंटर लेट अस कंप्लीट दीस वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह फर्स्ट आफ्टर 15 डेज आमची तयारी आसा आमी प्रत्येक PHC वायज जाय जाल्यार मागीर एक मोबायल वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह हो सुरू करतात आमचे काही हेल्थ ऑफिसरय ऑनलायन आसात हांव मुद्दामून सगळ्यांक कळपा खातीर सांगता आमचे कडेन थोडे कडेन कदाचित ऑक्सिमिटर आनी थर्मामिटर आसचो ना म्हळ्यार आमी डायरेक्टली जी मेडिसिन्स तांकां दिवपाक जाय आमी सुरवात केल्यार टेस्टिंगाक येतात तेन्नाच तेंची मेडिसिन्स त्यांच्या हातान दियात आमी तांकांय ऑर्डर दिला तुमी ज्या ज्या जाग्यार सांगतात जी भितरल्यान बार्रां चालू आहा पळय न्हय रे ती बंद करपाक लायात तुमकां खबर आसतली म्हाज्या पेक्षा चड कारण तुमी सारके जाणा खंयसर बार्रां चालू आहा खंयसर इस्पिकेचे खेळ चालू आहा सगळे म्हाका दिसता पंच सरपंचांनी तितकी इनिशिएटिव्ह घेवची पुलिसांक आमच्या सारकें सांगचें आनी खंयचे हॉटस्पॉट पळय न्ही ते आतां दाखोवपाचे म्हणजे जवळपास 20 ते 25 पेशंटांक आमी ट्रिटमेंट दिवच्या पयलींच वयता आनी परत खापर सरकाराच्या माथ्याचेर परत खापर दोतोराच्या माथ्याचेर कांयच करूना मरे थंय हाडलेलो ऑक्सिजनूच लागना हेंय सांगतात म्हाका वायट दिसता म्हणजे बादा तुका फोन केलो निदान ऑक्सिजन तरी लावंक जाय आसलो न्हू म्हणटा तो आनी म्हणल्यार थंय परिस्थिती दिक्की जाणांची आसा बऱ्याच जाणां पेपरांक बरोवपाक खूब सोंपें आसता की आयज पर्यंत म्हणजे असलो मुख्यमंत्री जावंक ना आयज पर्यंत असली महामारी येवंक नासली आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना पण हाका तुमचें सहकार्य जर मेळ्ळें लोकांचें सहकार्य जर मेळ्ळें इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचें सहकार्य जर मेळ्ळें हांव मुद्दामून सांगता फुडल्या 8 दिसाच्या भितर हो जी कोविड डेथ रेट आनी पॉझिटिव्हिटी जी आसा ही कमी येवपाक तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक शकतले
एक गजाल म्हणजे तुमकां ऑक्सिमीटर जो आहा तो खूब शॉर्टेज चल्ला आमचे कडेन, त्या खातीरच आमच्या आत्ताच्या पीपीई किटांनी एकदा ऑक्सिमीटर मेळना, बट जशे अवेलेबल जाता तशें आमी हेल्थ ऑफिसरा कडेन दवरता, तेंच्यांनी थंयच्यानूच तुपले पॉझिटिव्ह पेशंट कितले आहा ते पळोवन व्हरचे. Now, my problem personally also is that I am also below 45 years old. My family is also in the same situation. एक्झॅक्टली तुमकां हांव फाल्यांच्यान आयलें म्हाका, आमी तुमकां फ्रंटलायन वर्कर म्हणून डिक्लेअर करता आनी फक्त म्हाका ऑर्डर काडपाक टायम लागतलो. फाल्यां ऑर्डर काडटा, विल ट्रीट यू एज अ फ्रंटलायन वर्कर आनी तुमकां सगळ्या जाणांक दिवपाक लायता 100%. Will make us Okay? free also to do it. Thank you. येस येस. गोंयांत सोमारा कोविडान 50 जाण गेले. जीएमसीत 28, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 15. गेले तातूंतले 3 जाण पयलो डोस घेतिल्ले. सोमारा 4,200 वयर वाशिनाचे डोस दिले. तातूंतलो पयलो डोस घेवपी 2,857, दुसरो डोस घेवपी 1,377 जाण. आयच्या दिसा 4,200 वयर डोस, एकूण 3,90,000 डोस दिल्यात. वाशीन घेवंक 45 वर्सां वेल्यांक बाबा पुता करपाची सरकाराचेर पाळी. गोंयचो कोविड मरणाचो आंकडो 50 वयरूच. सोमारा 50 लोकांक कोविडाक लागून मरण. जीएमसीत 28 जाण, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 15 गेले. उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI, म्हापसा UHC, बेतकी हेल्थ सेंटरात दरेकी 1 मरण. उत्तर गोंयच्या खासगी हॉस्पिटलांत 2 जाल्यार दक्षिण गोंयच्या खासगी हॉस्पिटलांत 1 कोविड मरण. मरण आयिल्ल्या 3 जाणांनी कोविडाच्या वाशिनाचो पयलो डोस घेतिल्लो. आतां मेरेन कोविडाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 1,729. सोमारा 2,804 नवे कोविड दुयेंती मेळ्ळे. 2,367 रिकवरी. 309 जाणांक हॉस्पिटलांत ॲडमीट जावचे पडले. 165 डिस्चार्ज. 6,107 सॅम्पलां टेस्ट केली. पॉझिटिव्हिटी रेट 46 मेरेन देंवल्या. रिकवरी रेट 72% पावल्या, जाल्यार एक्टीव केशी 32,262. सोमारा वाशिनाचे 4,264 डोस दिले. पयलो डोस घेवपी 2,857 आनी दुसरो डोस घेवपी 1,377 जाण. दोतोर शेखर साळकर म्हणटा, ताकतिकेचे लायफ सेव्हिंग उपचारांक तालुका लेव्हलाचेर स्टेप अप हॉस्पिटलां उबी करप म्हत्वाची. यू सजेस्ट टू दी गव्हर्मेंट दॅट प्रत्येक तालुक्याच्या लेव्हलाचेर ही स्टेप अप हॉस्पिटल्स फुडल्या 7-8 दिसां भितर उबी जावची म्हणून. 7-8 दिसांनी इन नेक्स्ट 2 days it should form. Yeah. By days it doesn't take time much. You require manpower. आज आमचे कडेन हो मॅनपॉवर तालुका लेवल स्टेप अप हॉस्पिटल स्टार्ट करपा आसा काय कितें? ना, तो म्हणजे तुका तयार करचो पडटलो. सी, सगळे म्हणटले नाक म्हणून, पण यू हॅव टू लर्न. उद्योजक आकाश खवटे म्हणटा, कंपन्यांनी स्टाफाच्या वॅक्सिनेशनची खात्री करूंक जाय. कर्फ्यू पाळून कोविडाची चेन तोडप म्हत्वाचे. दुयेंतींचो आंकडो देंवल्यार उपचार व्यवस्थित जातले. Every company, every industry, including us, have people above 45. Correct. I think we have also to introspect what we have done to make those people get vaccinated. Very What crucial industry point. has done, what all industry has done to get those people vaccinated. Not only government can try, but government has a limitation because it has resources problem. The government can appeal, it cannot pull you out of your house. So probably I feel a stricter, as an industry, I don't know how it works, but a stricter regulation should come that if you're not vaccinated and if you have the opportunity to do it, it becomes a kind of a criminal offense because you're putting somebody in trouble. No, and प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. कर्फ्यूक दुसरे दिसाय बरो रिस्पॉन्स. पणजे, मडगांव, वास्को गरजेच्या सामानाची दुकानां सोडल्यार बाकीची बंद. रस्त्यार गाडयांची यो वचय कमी. मात रेल्वेन कामाक येतल्यांच्या हेल्थ चॅकाक अजून ढिलाय. मडगांव रेल्वे स्टेशनार फक्त थर्मल चेक. सुत्रां सांगता ते प्रमाण रेल्वे स्टाफाक अजून नवे प्रोटोकॉल लेखी पाविल्ले ना.
कर्फ्यूच्या अर्दी प्रमाण गोंयांत कामाच्या सोदान येवप्यांक कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट वा 2 वाशिनां घेतल्याचो पुरावो सक्तीचो. नहीं, कौन बोला आपको? ये कौन बोला आपको? तो काम से आए क्या? कौन सा काम? सर्टिफिकेट को लाया, नेगेटिव सर्टिफिकेट या वैक्सीन ले हो? वैक्सीन लिया आपने? उसको पर्ची दिखाओ. वैक्सीन का पर्ची तो भूल गया. हाँ, भूल नहीं, वैक्सीन का पर्ची दिया ना आपको. वैक्सीन लेकर इंजेक्शन लिया आपने? नहीं लिया ना? तो सर्टिफिकेट है, नेगेटिव सर्टिफिकेट. चेक भी किया है आपको, कोरोना है नहीं है? नहीं, तो ऐसे आ गए. आपको बुलाया किसने सर? कौन से गाँव से आ रहे? एमपी जाना. हाँ, एमपी जाना था. हाँ हाँ. काम से आए हो या घूमने? नहीं सर, काम पे आया था. कोविड जालोच जाल्यार गोंयकारांची इम्युनिटी बरी आसची म्हूण 18 वर्सां वेल्यांक प्रिव्हेंटीव ट्रिटमेंट सुरू करपाचें गोंय सरकारान थारायलां. आरोग्य मंत्री विश्वजीत प्रुडंटा कडेन उलयलो. प्रॉफिलॅक्सीस ट्रिटमेंट व्हायरल लोड कमी करपाक आदार करता. हो ट्रिटमेंट व्हायरसाचो परिणाम, दुयेंसाची खरताय कमी करता. आयव्हरमॅक्टिन टॅबलेटीचो खंय सायड इफेक्ट कसलोच ना. मुख्यमंत्री ताबडतोब आमकां परमिशन आनी सपोर्ट आनी आदेश दिलो की ताबडतोब आमी सुरू करपाक जाय. आमी प्रोफिलॅक्सीस ट्रिटमेंट म्हणजे एक प्रिव्हेंटीव कसो ट्रिटमेंट. आयव्हरमॅक्टिनाचे टॅबलेट्स आमी प्रत्येक जनतेक 18 इयर एंड अबाव आमी प्रत्येक CHC, PHC, RMD, सब हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. तो प्रोटोकॉल SOP थंयचे थंय ते डॉक्टर तांकां सांगतले. पॉप्युलेशनान हे टॅबलेट घेवपाची गरज आसा. दीस वील बी मेड अवेलेबल इन ऑल द PHC, CHC. आनी हे टॅबलेट्स कशे आसा की एक 5 दीस ते घेवचे पडटा सुरवातेक. म्हणजे बाकीचो लोड जो आहा, फाल्यां जर कितें लंग्साचेर बी परिणाम एकदम कमी जाता. अशे सगळे स्टडीज ज्या देशभरान जगभरान आमी पळयल्या. आमी पयर बी मुख्यमंत्री जेन्ना आमचे कडेन चर्चा केली तेणी सांगलें की प्रत्येक मनीस जो टेस्ट करपाक येता त्या मनशाक आमी रिपोर्टा खातीर आमी रावया नाका. आमकां ते आयव्हरमॅक्टिन आनी डॉक्सिसायक्लिनाचो तांकां स्ट्रीप दिवपाचो आनी पॅरासिटामॉल म्हणजे थंयचे थंय ते ट्रिटमेंट आमी चालू करूं शकता. पण प्रिव्हेन्शन इज मच बेटर. आनी ह्या तरेचे आमी प्रोफिलॅक्सीस ट्रिटमेंट गोवा म्हाका दिसता पयलें राज्य आसतलें देशांत जी ह्या तरेचे पावलां घेता. व्हेंटिलेटर स्कॅमाच्या आरोपांनी तथ्य दिसता जाल्यार कोर्टात वचचें म्हूण विश्वजिताची आरोप करतल्यांक जाप. एक म्हणजे RTI अवेलेबल आहा, एक म्हणजे कोर्ट अवेलेबल आहा. खंय वचचें तुमी, काय हरकत ना. जज आसा, थंय एडवोकेट्स आसात, तांकां निर्णय घेवन दिता. म्हाका कोणाच्याच तोंडाक सद्याची परिस्थिती लागपाचें ना. म्हाजें एकूच फोकस आहा गोंयचे जनतेचें जीवन कशें वाचूं शकता, कोविड हे जे आहा हे नियंत्रणान कशें हाडूं शकता, हो सर्च कमी कशें करूं शकता आनी त्याच बरोबर मॉर्टॅलिटी आमी कशी देवूं शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. अगर आपको कहीं हो जाना या हो कहीं से आना, चिंता ना करें. अपना भाड़ा आपको निशुल्क अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा. संपर्क करें. कर्फ्यू लायल्या उपरांत गोंयच्या शिमे नाक्यांचेर कडक चेकिंग सुरू. सोमारा प्रुडंटान कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक जोडिल्ल्या गोंयच्या शिमेवेल्या 3 चेक नाक्यांवेले चेकिंग वेवस्थेचो ग्राउंड झिरो फॅक्ट चेक केलो. पत्रादेवी, मोल्यां, सत्तरी, केरी नाक्यार कडक वेवस्था. कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट नाशिल्ल्यांक एंट्री ना. पळयात रिपोर्ट. नमस्कार, हांव आसा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा सध्या अशें चित्र दिसता जे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येतात प्रायवेट व्हेकल तांकां नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट दाखोवन सध्या गोंयांत एंट्री दिल्या वता. व्हेकल नंबर आनी कॉन्टॅक्ट नंबर घेवन
तांकां सध्या सोडले वता आनी त्याच बरोबर जे हांगा कोविडाचे संदर्भात थर्मल चेकिंग किंवा आनी खंयचे संदर्भात चेकिंग सध्या तरी हांगा चेकपोस्टार दिसना. नमस्कार, हांव आसा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा. हे आसा महाराष्ट्र बॉर्डर आनी हांगा जे फाटल्यान आसात ते महाराष्ट्र पोलीस आसात आनी त्याच बरोबर थंयसर ई पास शिवाय महाराष्ट्रान एंट्री ना आनी त्याच बरोबर थंयसर थर्मल चेकिंग केलें वता. जर कोणाचे टेम्परेचर हाय आसा जर मेळ्ळें जाल्यार ताका गोंयान एंट्री दिले वचना. त्याच बरोबर ई पास कंपल्सरी आसा आनी पोलीस आनी हेल्थ स्टाफ हांगा आसा. आयज जेन्ना आमी हांगा मोल्या बॉर्डरीचेर येयल्या तेन्ना हांगासर ज्यो गाडयो म्हणल्यार लोक जे भायल्यान येता आनी स्पेशली समज जर ते कर्नाटकाच्यान जावं महाराष्ट्राच्यान येता तेन्ना तांकां सर्टिफिकेट आहा पळय ती कोविडाची नेगेटीव ती कंपल्सरी केल्ली आसा, नाजाल्यार तांकां एलावड करना भितर. पण त्याच बरोबर जे ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल आसा तांकां कांयच हांगा हें ना, आडयल्ले गेले ना आनी तांकां डायरेक्ट भितर एंट्री आसा. तशेंच वचपाकूय तांकां भायर एंट्री आसा. आनी ज्या पद्दतीन हांगासर जे लोक आतां यो वच करता तांकांय तशें कांय गोंयच्यान आतां समज जर कर्नाटका गेलो जाल्यार ताका हांगासर येतना सर्टिफिकेट हाडपाची गरज ना. अभी तुमको रोका क्यों यहाँ पे? रोका इसलिए कि हमारे पास कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है. तुम कोविड का दवा बनाने का काम करते हैं लेकिन कोविड का नेगेटिव सर्टिफिकेट लाने का मालूम नहीं तुमको? सर पहले आयडिया नहीं था सर. आजच्यान हांगासर केरी गेटीर आमी आसा आनी केरी गेटीर जे कर्नाटकाच्यान गोंयांत येता तांकां कंपल्सरी कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हांगासर जाय पडटा आयजच्यान. पण आमी सकाळच्यान हांगासर रावले की वयल्यान एकूय गाडी सकयल देवंक ना अजून मेरेन. फक्त जे असेन्शियल्स कितें आसा आनी ट्रक जे आसा ते हॉट मिक्साचे वयर काम चालू आसा ते चालू आसा फक्त. प्रॉब्लेम असो आसा की कर्नाटकानूय लॉकडावन केला आनी कर्नाटकान गोंया परत चड स्ट्रिक्ट दवरला अशें म्हणून आयकलां. ज्यो गाडयो हांगासून गोंयांसून वयर वयतात हांगच्यान ज्यो वयर वयतात तांकां सोडपाक कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हांगच्यान ज्यो गाडयो वयर वयतात त्यो गाडयो कर्नाटकान आडयतात. कर्नाटक पासिंग पासून गाडी घेनात अशें म्हणून आयकलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक मुहूर्त सापडना. वेंचणूक कोविडाचे रजांव दिवन धुकल्ली. काँग्रेसीच्या कार्यकारी गटाची सोमारा सोनियान व्हर्च्युअल बसका घेतली. 23 जुनाची वेंचणूक धुकल्ली म्हूण PTIचो रिपोर्ट सांगता. 5 राज्यांच्या वेंचणुकांनी काँग्रेसीचो धुंवर जाला. कारणां अभ्यासूंक खंय गट नेमतले. काँग्रेसीक सक्रीय प्रभावी अध्यक्ष जाय म्हूण G23 गट वर्सभर जालें आवाज काडटा. कोविडाचें दुयेंस आंगार काडचें न्ही, बाबूचो लोकांक उलो. पेडणेकारांक म्हूण बाबून मिनी एम्ब्युलन्स दिली. कोविडाच्यो केशी पातळटा म्हणून दाबोळे पंचांनी घराघरांनी सॅनिटायझेशन केलें. रवी नायक चॅरिटेबल ट्रस्टान फोंड्या 2 एम्ब्युलन्सी दिल्यो. माविन म्हणटा कोविडाचें 3रे ल्हार हाताळूंक खंय सरकारी यंत्रणा तयार. गोंयभरच्यो एक खबरो. पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार म्हाजो रिक्वेस्ट तांकां हात जोडून की तेंच्यांनी घरान तो जोर घेवन रावचो न्ही. लगेच जे रुग्ण वयतात तो ताणें सर्वीस दिवची आनी कोवीड सेंटरान ताणें आयज सरान हांगासर सगळ्यांका बरी एक सेवा एक रुग्णवाहिका सगळ्यांक सरान हांगासर उपलब्ध करून दिल्लेली आसा. हांव सगळ्या पेडणेकारांक मागता की तेंच्यांनी हे रुग्णसेविकेचो उपलब्ध करून घेवचो. कार जी आहा जाका रेडी केल्ली आसा ती प्रत्येक 24 hours into 7 into week चालू आसतली. पण आज 50 खाटी घेवन घालून आज जे थंय डॉक्टर्स नर्सीस सगळे अवेलेबल केल्ले आसात ते त्या खातीर पेडण्याच्या लोकांक तेजो फायदो जातलो. पयलो आमच्या हांगा टोटल 30 केसीस येयल्ले आहा बोगमालो. ते म्हाजे वॉर्डान वॉर्ड नंबर 7. तेका लागून म्हाका लोक सारके पॅनीक आयले आनी तांकां थोडे अरेंजमेंट मेडिसीन डॉक्टर्स हें सगळें करून आतां सद्या 10 days जाले तांकां. आतां आमी ते सॅनिटायझर मारपा लागून आमी अरेंज केल्लो पूण तांचो भुरगो ना हांवें सांगतालो डेप्युटी सरपंच आनी तशें अरेंजमेंट करून आमी तें स्टार्ट केलां. आनी लोकांक एकूच संदेश दिवपाक सोदता मिडिया मार्फत की तुमी SMS फॉलो करा म्हणजे सोशल डिस्टन्सींग मास्क कंटिन्यूस घाला आनी सॅनिटायज करत रावा किंवा कित्याक कोविडाची सेकंड वेव ही खूब डेंजरस आसा आनी आमकां एक व्हडली चॅलेंज जावन आसा. इतले केसीस जाला ते एम्ब्युलन्स पावना जाता तितली आतां चड एम्ब्युलन्सीस जाय आमकां की ते रिस्पॉन्स टायम कमी करपा खातीर. पूण आतां अशें म्हणून आमी 2 घेतली आनी आमी आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय आमी कनेक्ट करता. तेंचे कोण पेशंट आसा मागीर वॅक्सिनेशन आसा जे ओल्ड एज पीपल आसा हे सगळ्याक हेल्प करपाक हे एम्ब्युलन्स आमी लॉन्च केला. हे अशें जे लोकांक गरजेचें लोकांक उपेगूय सगळें
सगळे तरेचे आनी ते एमर्जन्सी जांकां गरज पडटा तांकां आमी ते सगळ्यांक दिल्ले. इतलेंच न्हू तर आमी सगळे मसंडी बसून देवा हांव खासदारासून हेल्प केल्लें आमी. आयज चड गरजेचें आसा, लोकांनी सावध रावपाक जाय, लोकांनी काळजी घेवपाक जाय, डिस्टन्स दवरपाक जाय, हे सगळे तरेचे आमी पाळपाक जाय. लॉकडावन आसा पूण एसेन्शियल्स मेळपा खातीर गव्हर्मेंटान रिलॅक्सेशन दवरलेलें आसा. आमी सगळ्यांनी पालन करया. ही चेन कशें करून ब्रेक करपा जाय. चेन ब्रेक जाल्यारूच इन्फेक्शन वाडत आसा तें कमी जातलें ओ इन्फेक्शन जावपा ना. एंटिसिपेशनान काम केलें की थर्ड वेव येवपाक शकता येतलो म्हूण, जाल्यार म्हाका दिसता तेजो परिणाम जो आसा खूब कमी लोकांचेर जातलो आनी जावपा जाय. तेका लागून सरकाराची पूर्ण तयारी आसा. फुडारा सुद्दां थर्ड वेव येता जाल्यार ते प्रमाणे फावो ते पावलां उचलपाक आनी लोकांक वाचोवपाक. सांग्यार नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष बीजेपीचेच सोमारा वेंचणूक जाली. श्वेता तारी 6-8-4 जिखली. तिच्या आड आमदार प्रसाद गांवकाराची फैजिया शेख आशिल्ली. सुभाष फळदेसायान तेंको दिल्लो कॅरोज क्रूज उपनगराध्यक्ष. ताच्या आड सावित्री कवळेकाराच्या तेक्यार मेसाय डिकॉस्टर राविल्लो. केपें बाबू कवळेकाराच्या तेक्यार पॅनलाचे नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष. आमचो बस स्टँड जो आसा तो आतां रोखडोच चालू जावपाचो आसा की बस स्टँड सुसज्ज असो बस स्टँड आनी तेजे बरोबर वयर आमचे 2 मल्टीप्लेक्स म्हळ्यार 2 सिनेमा थिएटर्स हांवें आयोजन केल्ले म्हणजे प्रोविजन केल्लें आसा, जेणे करून केपेकारांक केन्ना मनोरंजनाच्या दृश्टीनी मागीर एंटरटेनमेंट म्हणून जेन्ना तांकां खंय तरी पिक्चर पळोवपाचें आसता, मनोरंजन करपाचें आसता तेन्ना खंय तरी पयस वचपाक पडपाक नाका. पुलीस स्टेशनाचें काम ग्रावंड प्लस 5 म्हणटा अशें आमी इमारतीचें काम चालू केल्लें आसा, जेचे कडेन सगळी फायर स्टेशन धरून ते बाकी सगळी फॅसिलिटी थंय येतली. जे फिश आनी व्हेजिटेबल मार्केट जें आसा तेजें काम आयज लगभग पूर्ण जाल्लें आसा. आज कॉन्सुलान सगळ्यांनी शपथ घेतली आसा, नवी कॉन्सूल जाल्ली आसा. आतां रोखडीच आमी जे ही लॉकडावन पिरियड काबार जालो ते तेजें उद्घाटन करतले. आयज मेजॉरिटी म्हाजे ओपोनंट जाल्ले कडेन आसा, सद्याक बीजेपी वटेच्यान मे बी डिक्लेअर करपाक खबर ना म्हाका, पूण म्हाका इतलें इंटेंशन आसा की जो आयज म्युन्सिपालिटी घडले कडेन आसा ती सगळ्यांची एकवटान सांगेकारांचें बरी जावपाक जाय. ह्या कॉन्सिलान भितर बीजेपी किंवा सुभाष फळदेसाय जरी आमचे पॅनल निवडून आयले आनी चेअरपर्सन जाले, आमचो डायरेक्ट इंटरफिरन्स नासतलो. म्हाका वायट इतकेंच दिसता कांय निवडून आयिल्ले कॉन्सिलर एक सेपरेट ग्रूप करून फक्त आनी फक्त सुभाष फळदेसाय नाका हांगा 7 पंचायती आसा, 1 नगरपालिका आसा. 7 पंचायतींनी आमचे सुरेश केपेकार जेन्ना जिल्हा पंचायतीन रावलो 7 पंचायतींनी आमकां भोवमतान निवडून दिल्ले आसा. आयज म्युन्सिपालिटी भारतीय जनता पार्टी कडेन आयिल्ले आसा. स्टिमर, खुर्च्यो आनी फेस मास्क घेवन मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार पेडणे हेल्थ सेंटरांत पावलो. लोकांचे हाल पळोवन नजो म्हणून खंय ताणें हें गरजेचें सामान हेल्थ सेंटरांतले दुयेंतींक दिलां. ताचो हेल्पलायन नंबरय जाहीर केला. केन्ना कोणाक वेळ प्रसंगाक कसलोय आदार जाय असल्यार खंय ताका फोन करपाचो. अशा बारीक बारीक वस्तू जे लोकांपर्यंत पावून लोकांची सर्व्हिस करपाचो जे ध्येय घेतला निश्चितच वाखाणण्याजोगें आसा. हांव परत एकदा तुमचें अभिनंदन करता. आयज आमची हेल्थ टीम फूल फ्रंट वॉरियर म्हणून आमी सारके तत्परतेन काम करतात. हेल्पलायन नंबर जाहीर केलो. 24/7 आवर्स आयज पेडण्यान अवेलेबल आसा आमच्या जनते खातीर. ही खरीच एक बरी गोष्ट आसा आनी जनतेन हेचो लाभ घेवचो अशें हांव अपील करता जनते कडेन. जनतेन तेंचे कडेन संपर्क सादचो. जे कितें जावं ते एम्बुलन्सा खातीर जावं ते कसले आनी कसले डिफिकल्टीज आसतले तांकां कोवीड रिलेटेड जाल्यार तेंचे निश्चितपणान तो फोन करचो. त्या नंबराचेर फोन करून आपल्याक जी सर्वीस जाय त्या सर्विसेचो लाभ तेंच्यांनी घेवचो अशें आमी परत एक लोकां कडेन मागता. आनी कितें जर कसले डिफिकल्टीज आसात जाल्यार तांच्यांनी आमच्या लक्षांत हाडून दिवचें. आमी तांच्या खातीर सदैव तत्पर हजर आसतले. पेशंटाक जनरल जी सेवा जाय ती सुद्दां मेळना. हेका जे आमी आयज पेडण्यान लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आयज असेंब्लीन धाडल्या ते हेका पूर्णतः जबाबदार आसा. जे भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न आसलें ते की गरिबांक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय, गरिबांक सुखसोयी मेळपाक जाय, खंय तरी तांकां त्यांच्या कार्याची पोचपावती मेळपाचें काम आयज प्रवीण आल्लेकारान मोठ्या उमेदीन आयज समाज कार्य करतो म्हणून तेणी जें काम केलां ते खरेंच तेचें कौतुक करण्यासारकें आसा. मास्कय दिल्या. हे कोणाक गरजो आसा पळय गरजेची वस्त तेंच्यांनी डॉक्टरान तांकां दिवपाची.
हांवें डॉक्टरां कडेन हँड ओवर केल्लें आसा आनी अशेंच कार्य म्हाजें फुडें चलतलें आनी जाता तितलें हांव हेल्प करपाक लागून फुडें आसतलो सदांच आनी तेजेर म्हाजो नंबरूय आसा 24 hours हांव एवेलेबल आसतलो केन्नाय तेंच्यांनी म्हाका फोन करूं येता आनी केन्नाय हांव तांकां एवेलेबल आसतलें एनी टायम ऑफिसान केन्ना एनी टायम तेंच्यांनी फोन करून म्हाका सांगूं येता. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.